बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुम्ही दुखेस्त जातेल्यात पूण हांव तुमचें दूख संतोषान बदलयतलो. जो हांवचो वांजेल 16वा वस्वर थंयसर 20वी वळ. Gospel of St. John, chapter 16, verse 20. You will be sorrowful, but I will turn your sorrow into joy. So मी जेजू म्हजो आनी म्हजें आनी तुजें दूख संतोषांत बदलयतलो. देखून समी जेजूक भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया आनी ताजें आराधन करया. गावन गीत L11 on page number 161. L11 पान नंबर 162. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजी गुपी सुवात, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो गवळी, गुपी सुवात, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, दोनी हात वयर कर म्हण. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. साकवन पळय सोमी कितलो माधुर, ताजे चरण येतात ती खरेंच सुभागी. कीर्तन 30 आणि 4 8वी वळ. पळय मोगाच्या न्हू सोमयाच्या चरण येतात, ताजे ते आसरो घेतात, ताजे ते निवास स्थान करून घेतात. ती खरेंच सुभागी. सोमयाच्या हाजरपणान सोमयाचो अनुभव आमी जोडया. आमचें सगळें दूख तो संतोषान बदलयतलो. आमची भिरांत, आमची कावजणी सगळी पयस कर. भावार्थाचें धैर्य तो आमकां दितलो. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोंडार, तूं म्हजी घाटा, तूं म्हजो देव. तो म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजी शिकोणदार, तूं म्हजो शिकोंडार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजी घाटा, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्या हांव हांगा आसा. सोम्या म्हजी काकूत कर, सोम्या म्हजी दया कर, सोम्या म्हजेर आशिर्वाद कर. सोम्या म्हाका वेडो केल्ल्या बंदपासांतलो म्हाका सुटकाला पळय. सोम्या म्हज्या मोगाच्या समेस्तांचेर बेसांग. सोम्या सगळ्या मनशाकुळाचेर बेसांग. सगळ्या संवसारांत शांती आनी समाधान, आशिर्वाद आनी बेसांवा रास करून सोम्या आमकां तुज्या मोगान चलय. हालेलुया, 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 हालेलुया.
भोव सक्रामेंतलो जेजू मोगाच्यान तुज्या लागीं म्हज्या लागीं उलयता भोव पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांत्र सर्वेस्पर देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता उत्पत्ती बुकां 17व्या वस्वरांत पयल्या वळेर बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 17 वर्स 1 आब्राहमाक 99 वर्सांचे प्रायर सर्वेस्पर दिश्टी पडलो आनी ताका सांगूंक लागलो हांव सर पदवेदार देव म्हजे हुजीर सल आनी निश्कळंक राव. म्हज्या उपरांत सांगा आब्राहमाक 99 वर्सांच्या प्रायर सर्वेस्पर दिश्टी पडलो आनी ताका सांगूंक लागलो हांव सर पदवेदार देव म्हजे हुजीर सल आनी निश्कळंक राव. ह्या दैवीक उतरांनी पळय सकाळमतल्या जेजू लागीं उलोवया म्हणया मोगाळा जेजू आब्राहमाच्या जिवितांत भोव उतर प्रायर वर्ती अजापान विजमितां केली जे कितें असाध्य म्हणलें तुवें साध्य केलें. समया जेजू तूं सर पदवेदार आनी सर सत्यवंत म्हण हांव स्विकार करता तुजेर हांव पातयेता जे कितें म्हज्या जिवितांत असाध्य म्हण म्हाका भोगता तुका तें साध्य. समया जेजू जे कितें म्हाका फावो तें म्हाका फावो कर. अर्गां जेजू होगळाप जेजू जय जय जेजू. उत्पत्ती बूक 18 वस्वर 14 बोल बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 18 वर्स 14 सर्वेस्पराक कितें असाध्य आसा गी तुमी व्हडल्या ताळान म्हणा सर्वेस्पराक असाध्य म्हणलें आसा गी. समया जेजू तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना म्हज्या जिवितांत जे कितें असाध्य म्हण हांव चिंता तुका तें साध्य. समया जेजू तूं सत्यवंत तूं सर पदवेदार म्हज्या जिवितांत तुजी पदवी तुजी सकत तुजी महिमा म्हाका प्रगट कर. हालेलुया होसाना हालेलुया. जेरेमिया प्रवादीचो बूक थंयसर 32 वस्वर 20 आनी 7 वड जेरेमिया चॅप्टर 32 वर्स 27 हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशा कुळाचो देव म्हाका कितें असाध्य. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशा कुळाचो देव म्हाका कितें असाध्य. पळय समया जेजू तूं सगळ्या मनशा कुळाचो देव जावन आसाय तुका असाध्य म्हणचें कितेंच ना. देखून म्हज्या जिवितांत हांव तुका उलो मारता तूं म्हज्या जिवितांत हजर जा. म्हज्या जिवितांत जे कितें म्हाका गरजेचें तें सगळें म्हाका फावो कर. तुजीं अद्भुतां तुजीं विस्मयतां तुजीं महत्कार्यां म्हज्या जिवितांत कर. म्हाका सोडवण लाभय म्हाका पवित्र कर म्हाका भाग्यवंत कर सर्गींच्या राज्याक म्हाका योग्य कर. जो हांव सवांजेल 14 वस्वर 14 वड गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. समया जेजू तुज्या नांवान आमी कितेंय मागल्यार तें तूं आमकां दितलोय म्हणून तुवें बसयलाय. तुका जावं अर्ग आनी होगळाप सासणाच्या सासणाक हालेलुया. जो हांव सवांजेल 16 वस्वर 20 बोल गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 16 वर्स 20 सतस हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान रडतेल्यात पूण संवसार तवळ खुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातेल्यात पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. समया जेजू आमच्या जिवितांत जायतें दूख आसा जायती खन बेजाराय आसा जायते संकश्ट आसात आमच्या जिवितांत. समया जेजू तूं हजर जा म्हजें दूख तूं संतोषान बदल. म्हाका संपूर्ण तरान संतोष असो आनंद असो आनी भावार्थ असो कर. अर्गां जेजू होगळाप जेजू जय जय जेजू हालेलुया होसाना. मोगाच्या समया जेजूच्या नांवाक अर्गां आनी होगळाप दिवन आमी गावया. जेजू तुजें नांव म्हज्या वंटांचेर जेजू तुजें नांव मेटांचेर जेजू तुजें नांव सकाळीं सांजेर जेजू सदांच म्हजें थंय. हें गीत आमी गावया. जेजू अर्गां आनी होगळाप दिया. जेजूच्या नांवान आज आमी मागया येदोळ पर्यंत मागनातले मागया न्हय सामचे खातीर
आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर गरजेवंत पासून विशयी जावन आमच्या दुस्मना खातीर आमी मागया आनी अशें देवाचें आशिर्वाद आमी जण घेवया. P4 पेज नंबर 194 कंतर नंबर P4 पान नंबर 194. जेजू तुझे नाव मुझ्या बोटाचे, जेजू तुझे नाव मेटा मेटाचे, जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे, जेजू सदन मुझेथ. जेजू तुझे नाव म्हज्या ओंठांचे, जेजू तुझे नाव मेटा मेटाचे, जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे, जेजू सदा मुझेत. जेजू तुझे नाव उठता बसताना, जेजू तुझे नाव खाता जेवताना, जेजू तुझे नाव विषय घेताना, जेजू सदन मुझेत. जेजू तुझे नाव उठता बसताना, जेजू तुझे नाव खाता जेवताना, जेजू तुझे नाव विषय घेताना, जेजू सदा मुझेत. जेजू तुझे नाव म्हज्या एकसुरपणा, जेजू तुझे नाव म्हज्या दुर्बळकाये, जेजू तुझे नाव सरसांडून घालताना, जेजू सदा मुझेथ. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्यानो समिया जेजूचें नांव काण समिया जेजूक आमच्या जिवितांत आपयत आसतना कितलो संतोश आमकां भोगता, कितली दादोसकाय आमकां भोगता. कित्याक समिया जेजून म्हाका तुका ताजेच पासत रचला, ताज्या सांगाता सासणाच्या सासणाक सर्गार देवा बापाच्या महिमेंत जियोवचे खातीर. आनी तो म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयत आसतना जो हांवच्या वांजेलांत 14व्या वसरांत 14व्या बडीर म्हणटा. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय समिया जेजूच्या नांवान मागशात जाल्यार समी जेजू तें तुमकां दितलो. समिया जेजूच्या नांवान मागचें म्हळ्यार कितें? केवळ समिया जेजूचें नांव काडल्यार पावना. जेजू या समिया जेजू वा जेजू क्रिस्त म्हण नांव काडल्यार पावना. जर तर म्हज्या बापायचें नांव हांवें काडल्यार म्हज्या बापायचो उगडास म्हाका येता, म्हज्या बापायचो मोग म्हाका हजर जाता, म्हज्या बापायची जतन, म्हज्या बापायचो हुस्को म्हाका हजर जाता, म्हज्या बापायचें व्यक्तित्वच म्हज्या दोळ्या मुखार उबें जाता. त्याच रितीन समिया जेजूचें नांव काडचें म्हळ्यार समिया जेजूकच म्हज्या जिवितांत हांवें हजर करचें. समिया जेजूचें व्यक्तित्व, ताचें देवपण आनी ताचें मनशापण हांवें म्हज्या दोळ्या मुखार हाडचें. आमी जर तर एक महान व्यक्तीचें नांव काडल्यार ताचे थंय आमकां जायते फायदे आसात. हांव एक फावटी बँगलोर गेल्लो आनी थंयसर बँगलोर गेल्ल्या वेळार म्हाका विधान सौधा पळयचें म्हणून म्हाका मन जालें. तितल्यार हांवें थंयसर कोणाच्या घरा हांव गेलो, तांच्या लागीं सांगलें हांवें विधान सौदा पळयचें. थंय घरचीं म्हणालीं विधान सौदा भितर वचोंक सोडिनात, थंयसर जायते सेक्युरिटी आसा, भायल्यान जाल्यार पळोवया. आमी भायल्यान गेल्या. तितल्यार म्हाका उडास आयलो. हांगासर रेतेर करूंक आयिल्लो एकलो व्यक्ती आसलो. ताका हांवें फोन केलें. तो थंयसर विधान सौदा लागसारच आसा.
ताका फोन केल्ल्या तक्षण तो ताजे कडेन विचारलें विधानसौधा भितर वचयत की वचोंक जायते कश्ट आसा तुका कोणाय मिनिस्टरांची वळख आसा की तितल्यार म्हाका उडास आयलो एक MLAचो म्हाका वळख आसली MLAक हांवें फोन केलें म्हाका विधानसौधा पळयची वय की तुवें म्हाका पयल्यान सांगचें आसलें हांव आसता आसलो पूण हांव भायर आसां पूण हांव तुका एका मिनिस्टराचें जें नांव सांगता तूं भितर एकता आसतना त्या मिनिस्टराचें नांव सांग तितल्या भितर हांव मिनिस्टराक फोन करतां मिनिस्टर्स हाजे कोण कितें सेक्रेटरी कोणी आसात ते थंयसर तिळशी जाले मोगाचें न्हू हांव त्या गेटी लागीं गेलो म्हज्या सैरादेराच्या कुटुंबा सांगता थंयसर गेटी लागीं वता आसतना त्या मिनिस्टराचें नांव सांगलेंच तांणी म्हाका सलाम केलो म्हाका अजाप जालें अशें तांकां कळलें की हांव पाद्रे आपकी म्हणून हांवें विचारलें तुमकां कळलें की म्हजी वळख तशें न्ही मिनिस्टरच्या सेक्रेटरीन आमकां फोन केला तुमी येतात म्हूण पयलें सांगलां तुमी पाद्रे आपूण सांगलां तुमी रेतेर मंदिराचे डिरेक्टर म्हणून सांगलां ह्या भितर या म्हाका भितर आपूण व्हेलें आनी सगळ्यांतल्यान बऱ्यांतले बरे संगती थंयसर आसात अपुर्बेचे संगती विधानसौधा भितर सगळें म्हाका दाखयलें खंय पळय कोणाकी वचोंक जायना तसल्या जाग्यार सयत म्हाका आपूण व्हरून दाखयलें गेले लागीं म्हाका सलाम करतात म्हाका स्वागत करतात आनी थोडे म्हाका थंयसर पियोंक थंड पिवन आनी थोडे काणाची वस्तूय दिले आनी की सर्ती जाय जाल्यार विचारा म्हणून तांणी सांगलें कितले अपुर्बेचो सत्कार तांणी केलो म्हणून ना कित्याक हांवें त्या मिनिस्टराचें नांव काडलें हांवें त्या MLAचें नांव काडलें हांवें थंयसर विधानसौधा भितर काम करतल्या थोड्या व्यक्तींची हांवें नांवां काडलीं म्हाका न्हू जेजूचें नांव काडलें जेजू म्हळ्यार जिसस जेजू म्हळ्यार जेहोवा इज माय साल्वेशन सर्वेस्पोर देवस्सू म्हजें साल्वासांव देवाचो पोतू देवाच्या गोपांत आसलो देवाच्या वेंगेंत आसलो देवस्सू जावन आसलो सोमी जेजू ह्या संवसारांत मनीस जाल्लो सगळ्या मनशा कुळा खातीर आपणाक संपूर्ण तरान खाली कर त्या कुर्सार मेला त्या नांवाक देवाचें उतर असं म्हणटा त्या फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत 2ऱ्या वसरांत त्या 6व्या वडीत तावन 11वी वळ पर्यंत त्या सोम्या जेजूच्या नांवाक हर एक दिमी भागवता सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी हर एक जीव परगडता जेजू जावन आसा सोमी पण मोगाचें न्हू मनशांक देवान एक विंसवण दिल्या आमी सोम्या जेजूच्या नांवाक काळजा भियेत ह्या काळजाय नासतना भियेत लुसिफर आनी ताजे सांगाती देवदूत खोटे आंजांनी ताका काळजाव इन्कार केलें देखून ताणें सर्ग होगडायलो आनी ते कोणाक देवान तांकां शेवटिलें पूण देवाची भुरगीं जर तर सोम्या जेजूक स्विकार करतात आपणा जिविताचो सोडवणदार म्हूण आमकां बाचावी मेळटली धर्मृताच्या कृत्या बुकांत आमी वाचता 16व्या वसरांत 33व्या वडीर सोम्या जेजूचेर विस्वास दवर तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें सोम्या जेजूचेर विस्वास दवर तूं बाचाव जातलोय जें कितें तूं मागताय तूं तें जोण घेतलोय सोम्या जेजूक तुज्या जिवितांत स्वागत केल्ल्या तक्षण कितें जातलें मातेवाच्या वांजेलांत 1ल्या वसरांत 20 आनी 1 वडीर थंयसर आंज बडवो घाबरियेल प्रभात करून सांगता ती एका पुताक प्रस्तूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरी जाय तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो सोम्या जेजूक उलो मारता सोमी जेजू आमच्या जिवितांत हाजर जाता म्हाका न्हू आमकां तो आमच्या कुडीन माथ्या तावन पांयां पर्यंत तो नितळ करता पवित्र करता आमची सगळीं पातकां बक्षिता आमच्या काळीज नितळ करता आमचें मन नितळ करता आमचो आत्मो नितळ करता आमी केद व्हडले पातकी जाल्यार सोम्या जेजू थंय आमच्या पातकांचे बक्षणे आसा मात न्ही देवा बापा लागीं कितेंय मागल्यार तें आमकां मेळटलें तर मोगाचें न्हू बोपय सक्रामेंताच्या दिसकान सोम्या जेजूच्या नांवान आमी मागता आसतना सोम्या जेजूक आमी म्हणया जेजू ये म्हज्या काळजांत हाजर जा म्हजें काळीज नितळ कर हांव एक पातकी सोम्या म्हज्या मतींत हाजर जा तुज्या उतरांनी म्हज्या मतींत असलें सगळें वायट खोटें बुरशें सगळें नितळ कर म्हजें अंतस्कर नितळ कर म्हजी कूड नितळ कर म्हजे संबंद म्हजें हर एक कर्ण्यो नितळ कर सोम्या जेजू तुज्या नांवान हांव मागतां तुज्या नांवान हांव मागतां जें कितें हांव मागतां तें म्हाका फावो कर सोम्या जेजू सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती आमी करया आनी सोम्याच्या नांवान आमी मागया कंतार नंबर H43 पेज नंबर 93 H43 40 पान नंबर 90 सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावाक महिमा देऊन
स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया सोम्याचे नाव आम्ही गाव्या सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावा महिमा देऊन स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया कितले बरें नाव सोम्याचें नाव कितले बरें नाव ताचे सोमियाचे नाव सगळो लोक गाजता ताका सगळ्या गावान गाव संवसारार ताचे नाव सदा सदैव जाव रसला म्हाका वाकडू देखून गायता कितले बरें नाव ताचे सोमियाचे नाव सगळो लोक गाजता ताका सगळ्या गावान गाव संवसारार ताचे नाव सदा सदैव जाव रसला म्हाका वाकडू देखून गायता सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावा महिमा देऊ स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया आपया जेजू तुमच्या जिवितांत जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू तुज्या नांवान हांव मागता जेजू म्हाका बरें कर जेजू पिडेस्तां बरें कर जेजू कश्ट जाल्यां बरें कर जेजू सर तरेच्या समस्या वळख जाल्ल्यान तूं सुडका सोडून लाभय जेजू जेजू जें कितें गरजेचें भुरग्यांचें देणें काज जायनातल्यान तरणाट्यांक बरी सैरीक एक बरें कुटुंबा जिवीत बरें काम बरो वेपार वयभट जिवितांत सर आर्थीक आशिर्वाद समया जेजू तुज्या नांवान आमी मागता आमचें मागणें तूं आयक समया जेजू सोमेस्तांक बरें केल्लें सोमियाचे नाव पिडेस्तांक गूण केल्लें वर्तेदाचें नाव मेलेल्यांक जिवीत केल्लें पविताचें नाव साडून गेल्ल्यांक पाटी हाडून जिवीत दिलें नाव हालेलुया 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 समया जेजू तुज्या नांवान आमी मागता तुज्या नांवाक महिमा दिता तुज्या नांवाक आमी महिमा दिता तुज्या नांवाची स्तुती करता तुज्या नांवाचें आराधन करता आमच्या सर गरजांनी तूं भाव हालेलुया 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 विविधत्या सांग पासत आज मागया जो कोण आज जन्म दिवसाचे असून आसा तांच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी देवाक अर्घ आनी होक लाभ दिता अलेक्झांडर जॉन्सन डिमेल्लो अंकदा कट्टे विवेक अय्यर वालपोल USA जेम्स डिसिल्वा वासी अलोमा लसरादो जेप्पू मँगलोर विल्सन वाज किन्नीगोळी तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवसाचे आशितात विविध तरांचे संभ्रम जुबले उपकरण आसात तुमचे सांगात आमी संतोष पावता समयाच्या नांवान तुमच्या जिवितांत सर आशिर्वादां देव तुमकां फोव करून दी म्हण मागता देवाक अर्घ आनी होक लाभ दिता जिवितांत जायतीं आशिर्वादां अजापां वेजमितां अनुभव केल्ली सांत आंतोनीच्या मनाक आनी सालोरासाच्या मनाक हरीश बँगलोरू जायते आशिर्वादां आनी मागलेले मेळ्ळेल्या पासत चार्ल्स आनी अनिता मुंबय जायतीं आशिर्वादां दैवीक लोरेत्र मंदिराच्या आराधना आनी मिसाच्या बलिदाना वरवीं जडिल्ल्या पासत सरिता लोबो बोरिवली नॉर्मल डिलिव्हरी बरो बाणतेर जाल्ल्या पासत आनी भोव अपुरबेचें बऱ्या भलायकेचें भुरगें चटको भुरगो देवान फोव केल्ल्या पासत शारोन डिसोजा अंबरनाथ जॉन जे डिसोजा मुल्की निहाल ॲरन डिसोजा प्रवीण आनी वेल्मा फुटाडो मुल्की सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या आस्पत्रेंत आसलो पिडेस्त घरा आयला पोटांत विशेश पटकणी आसली तांतली गूण जाल्या पांय फुटले आनी तांतूं रगत येतलें चलोंक जायनातलें तांतलें निवारलां कानांत कानपो घट जावन कानांत विशेश दूख आसली ती आतां चिकित्सा फळा बरी जावन गूण जाल्या देखून देवाक अर्घ आनी होक लाभ दितात वर्टिको आसलें कानांत आवाज येतालो तोय रावला दैवीक रित्र मंदिराच्या आराधना आनी मिसाचें बलिदान घरांत सदांय कुटुंबा समेत पळयल्ल्या वरवीं कुटुंबांत शांती समाधान आयलां घोव बायलां मदें माया मोग आनी एकवट आयला तरणाटो भुरगोन ड्रग्स आनी सोरो पियोनचो सोडून आतां कामाक लागला कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळां जायत जाणां बरी सैरीक जाल्या काजाराचें कार्य बरें आदारान जालां भुरग्यांचे देणे लाभनांतले
12 वर्सां जावन भुरग्यांचे देणे लाभलां. IVF स्पेशल तरान वय गर्भेस जावंक प्रयत्न केले, तातूंत देवान तांकां फळां बरी केलां. घराचें काम जालां, नवें घर बांदूंक साध्य जालां, जागो नावार जाला, फ्लॅट जायचें आसलें, पयशांचे विलावरी जावंक कसले, पूण बँकांतल्यान लॉन पास जालां आनी बेगीनच घर नावार जावचेर आसा. देखून अर्घ आनी होगलाप दिवया. अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू, अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. आणि होगळा तुका सुमी. आतां आमी विविध त्यासां पासत आमी मागया. विशेष त्यासां पासत मागोंक उलो दिला मिशेल डिसोजा आनी तिचें कुटुंब USA. आनी विशेष त्यासां पासत मागया आमी प्रिया क्वाड्रस, ताका विजा मेळच्या खातीर बंबयची ती बरी भलायकी लाभच्या पासत आयवन मिरांडा आनी कुटुंब सांता क्रूज, रोजी सल्डाना सांता क्रूज हिच्या बऱ्या भलायके पासत तिच्या दोगांय दुवांच्या कुटुंबाच्या बऱ्या भलायकी लाभच्या पासत आनी पिडा गूण जावच्या पासत गांठीची विशेष दूख आसा, आर्थरायटीस पिडे जावन सुटका लाभच्या पासत आनी कातीची पिडा, कात विद्रूप जाल्या तांतले तांकां निवारच्या पासत आनी फायब्रॉइड्स जावन PCOD समस्या जावन तांकां सुटका लाभच्या पासत भुरग्यांचें देणें लाभच्या पासत गर्भांतलें बाळशें वय पिडेस्त आसा, गर्भपात अबॉर्शन करीचें म्हण डाक्टरान सांगलां, त्या भुरग्याक वाचोवच्या खातीर बरी भलायकी लाभच्या पासत हायपर एक्टीव भुरग्यान बरें जावच्या पासत एका भुरग्याक येदाळ ताप आनी शेळ आनी बरेंच आसना त्या भुरग्यान बरें जावच्या पासत मानसीक पिडेंतले सुटका मेळच्या पासत राती बऱ्या तरान न्हीद येवच्या पासत जाग्याचे समस्या इत्यार जावच्या पासत परगांव वचोंक ती विजा वेळार मेळच्या पासत आमी सांगात मेळून मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमया, आयक आमचें प्रार्थना येसुमया. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त बसत आमी मागया. देवादीन रिटा सल्डाना, देवादीन मॉरिस मोंतेरो आनी कुटुंबांतले मलगड्यां पासत डेथ एनिवर्सरी, देवादीन सेलीन फेर्नांडीस अंधेरी वेस्ट, देवादीन लॉरेन्स आनी फ्लोरीन फेर्नांडीस बायतुर्ली, देवादीन लॉरेन्स फेर्नांडीस कुलशेखर फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी, कॉसिस डिसिल्वा बेंदूरू, देवादीन फ्लोरीन क्वाड्रस ऑन हिज 21st डेथ एनिवर्सरी पणियूर, देवादीन अनिल स्टीफन नासरेत, देवादीन तेरेसा रीटा मिनेजस, देवादीन रोजी सिक्वेरा चकाला मुंबय, देवादीन जाल्ल्या सिक्वेरा आनी डिसोजा गेल्या कुटुंबांतल्या सर सांद्या पासत नेविल आल्बर्ट सिक्वेरा चकाला मुंबय, देवादीन रॉक पिंटो महिम मुंबय, 29th मंथ्स मायंड मास, देवादीन स्टेला रोड्रिगस कंजूर मार्ग. ससनास विषय दी तांकां येसुमया निरंतर प्रकाशांचेर पंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दीत. आमेन. सरलेल्या समेस बोड तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विषय घेवन दी. आमेन. आमी निबेर पडया बोपय सक्रामेंताचे दीस घालून तकली बागावन ताचे आशिर्वाद आमी जोडया. मोगाच्यानो दैविक लोरेत्र मंदिराच्या आराधना आनी मिसाच्या बलिदाना वरवीं जायतीं अजापां विजमितां जाल्यांत एक साक्ष आमी आयकुया. ते दुबयतावन अशें मेसेज धाडटा. प्रेज द लॉर्ड, माय नेम इज एनेट डिमेल्लो फ्रॉम मुल्की केंचेनकेरे. As we are living very close to divine, we attended an inner healing session which was conducted for youth in the month of July in the evening with my family. I have been suffering from tailbone pain since 2019, and you announced the healing of this sickness during the session. The pain used to be very intense. I was using a special pillow while sitting, and also doctors were not able to diagnose the cause for this pain. I did not realize the healing immediately, but yesterday I suddenly remembered that the pain had disappeared. So I want to share this testimony to glorify Lord Jesus' name. Praise the Lord and thank you, Lord. Please, all of you, pray for us. भूत तुझे ऐकू का शेतान, सुम्या तुका घेऊ कौला लेता.
बेदीसशी येऊन तुझ्या जेवणात भाग घेता सौम्य तुझे तयव एक पोटा नामा सौम्य नामा तुका जेवणा तुझ्या तडक माका बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्तची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनान भयणीनो, आमी आमच्या जिणेंत दुसऱ्यांक एक वजें जावच्या बदलाक तांचे कश्ट हालू करूंक आमी प्रयत्न करिजे. एक सांगणी आसा, कालोखाक दुसऱ्यांच्या बदलाक एक चिमणी या एक वात पेटयल्यार त्या चिमणी या वातीचो उजवाट सकडांक मेळटा आनी सकडांक संतोश जाता म्हणून. आयच्या वांजेलांत आमी आयकता जेजू फारिजेव आनी शास्त्री विरोध शीण उलयता. जेजू सांगता की फारिजेव आनी शास्त्री लोकांच्या खांद्यार व्हडलीं व्हडलीं वजीं दवरतात, धार्मीक वजी, पूण तीं वजीं हालू करूंक तांकां कुमक करिनात म्हणून. थोडो वेळ मौन रावन आमी आमच्या जिणेंत पळया की आमी दुसऱ्यांच्या खांद्यार कश्टाचें वजें दवरूंक पळयता गी, ह्या तांच्या कश्टांच्या जिविताच्या काळोखांत उजवाड हाडूंक आमी पळयता. थोडो वेळ आमी मौन रावया, आमकांच आमी तयार करया आनी सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सोरपदेजार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो गुन्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सम्या देवा लागीं विनाचे करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदेवदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्य काकुळट सौम्य काकुळट Krista kakutka Krista kakutka Somya kakutka Somya kakutka. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसनातलें वर्तीं देणी तुवें तयार केल्याय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे परी आमचे आशे वर्तीं तुवें बसायलेली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सम्या जेजू तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. रुताच्या पुस्तकांतलें वाचप. नवमीक आपल्या घोवा एलिमेलेकाच्या कुटुंबांत बोवाज नांवाचो एक ग्रेस्त संबंदी आसलो. एक दीस मोवाबी रुतान आपले सासूमाईक म्हळें, जो म्हाका दया दाखयता ताच्या शेतान पडलेल्यो कणश्यो विंचूंक
हांव वचूं? तिणें जाप दिली, दुवे वच. रूत गेली आनी शेतांत लुंप्या फाटल्यान तांणी सोडलेल्यो कणश्यो विंचूंक लागली. पूण हें अशें घडलें की ती कणश्यो विंचूंक गेली तें शेत एलिमेलेकाच्या कुटुंबाच्या बोवाजाचें जावन आसलें. बोवाजान रुताक म्हळें, मुजे दुवे, आयक, हेर कोणायच्या शेतांत कणश्यो विंचूंक वचनाका, हांगाची पयस सरनाका, बागार मुज्याच चाकरणी सांगाता राव. त्यो खंयच्या शेतांत लुंवतात म्हूण सारकें पळय आनी तांचे फाटल्यान वच. तुका कोणेंच त्रास दिवंक नजो म्हूण म्हज्या युवकांक हांवें आज्ञा दिल्या. तुका तान लागतना म्हज्या युवकांनी भरलेल्या कळश्यांतलें उदक तुवें पियेवयेत. तिणें ताका साश्टांग नमस्कार केलो आनी म्हळें, हांव एकली परकी जाल्यारी तुजी कृपाळ दिश्ट म्हजेर पडोवंक म्हाका कशें फावो? बोवाजान तिका जाप दिली, तुजो पती मेल्या उपरांत तुजे सासूमायां खातीर तुवें कितें सगळें केलां म्हूण म्हाका पुर्ती खबर मेळ्ळ्या. तूं तुज्या बापोयक आनी तुज्या आवयक सोडून तुका पयलें वळख नासलेल्या लोकांशी आयलाय. बोवाजान रुताक आपली पतीण करून घेतली. ती सांगाता आयली तेन्ना सर्वेस्परान तिका गर्भेस्त जायशी केली आनी ती एका पुता प्रसूत जाली. तेन्ना स्त्रियो नवमीक म्हणूंक लागल्यो, सदैव जावं सर्वेस्पर, जो मेल्ल्यांचें नांव इस्रायेलान शाश्वत उरच्या खातीर तुका आज एक दायज दिवंक चुकोवंक ना. ताचें नांव इस्रायेलान प्रसिद्ध जावं. तुजे म्हातारे प्रायेर तो तुजी बुजवण आनी आदार जातलो, कित्याक ताची आवय तुजो मोग करता ती तुजीच सून, जी तुका 7 पुतांच्या की चड मोलादीक. नवमीन चरख्याक घेवन आपल्या उस्क्यार दवरलो आनी तिणें ताचें पालन पोशण केलें. नवमीक एक पूत जल्माला म्हूण खबर मेळटाच शेजारच्या स्त्रियांनी ताका नांव दिलें. तांणी ताका ओबेद म्हूण आपयलो. तो दाविदाच्या बापूय जेस्सेचो बापूय. देवाचें उतार. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराची बेंबिरांत आसलेल्यांक असलें बाग फावो जातालें. सर्वेस्पराची बेबिरांत असलेल्याक असलें बाग फावो जातालें. सोमयाक भियेतात आनी ताचे वटेन चलतात तीं सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त आनी तुजें सगळें नंदन जातलें. श्लोक. सर्वेस्पराचे बेंबिरांत आसलेल्यांक असलें बाग फावो जातलें. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुजी पतीण फळादायक दाखवाली बरी आसतली. तुजीं भुरगीं तुज्या मेजा भोंवतीं जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकीं वसतलीं. श्लोक. सर्वेस्पराचे बेंबिरांत आसलेल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सर्वेस्पराचें बेंबिरांत आसलेल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुजालेमाचें सुबाबपण पळोवंक तुका फावो जावं. श्लोक. सर्वेस्पराची बेंबिरांत आसलेल्यांक असलें बाग फावो जातलें. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. तुमकां आसा बाप एकलोच, तो आसा सर्गी. तुमकां आसा मेस्त्री एकलोच, तोच क्रिस्त. सर्वेस्परा जय जय. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सातमा देवा परमणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिसां लागीं उलोवन म्हणालो, शास्त्री आनी फारिजेव मोइशेचे बसकेर बसोन आसात. देखून ते तुमकां सांगतात तें सकड तुमी करा आनी ते शिकयतात तें तुमी पाळा. पूण ते करतात ते परी तुमी करिनाकात. कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात.
जड आनी व्हावोंक तांकां नातलेले बरे बांदून मनशांच्या खांद्यार ते सडयतात, पूण आपणच ते उखलूंक एक बोट लेकून हालयनात. सर आपलीं कामां मनशांनी पळय जय म्हणल्यार इराद्यान ती करतात. आपल्या कपालार वा बावळ्यांक बांदलेल्यो विंचणारी उतरांच्यो सामड्या फटयो ते रुंद रुंद करीत वेतात आनी आपल्या आंग वस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्तां परबांनी पंक्तीर पयिल्ले जागे आनी सिनेगोग सभेंत मुखल्यो बसका तांकां जाय. पेंटे सालांत लोकान तांकां सालाम केल्यार आनी राब्बी म्हणून आपयल्यार तांकां बारीस खुशी. पूण तुमकां कोणेय राब्बी म्हणून आपोवन उलो करचें नाका, कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी समेस्त एकामेकाक बाबाव. संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो करिनाकात, कित्याक तुमकां बाप एकलोच आनी तो आसा सर्गार. मेस्त्री म्हणूनय तुमकां कोणेय म्हणचें नाका, तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो साकोर जायचे. जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो, आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. सोम्या जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूच्या काळार दुदेवांच्या समाजांत 3 पंगड आसले, 3 ग्रूप आसले. आयच्या भाशेंत आमी तांकां ल्हानशी एक सॅक्ट म्हणटा इंग्लिशांत. 3 पंगड आसले. पयलो पंगड जावन आसलो फारिजेवांचो. फारिजेव मनशांच्या पुनर्जिवनपणांत पातयेतले. ह्या संवसारांत आमचें जिवन अखेर जाल्या उपरांत आमी दुसऱ्या संवसाराक वेतल्या आनी आमकां थंय पुनर्जिवनपण आसा म्हणून ते पातयेतले. संवसारांत स्पिरीट आसात, बरे स्पिरीट, वायट स्पिरीट आसात, देवसार आसात. देवान हो संवसार रचलो आनी ह्या संवसारांत इस्रायल परजा देवाक चड मोगाची हें सर्व ते पातयेतले. देवाची परजा, इस्रायल परजा म्हणून ते पातयेतले. दुसरो पंगड आसलो सादुसेवांचो. फारिजेव आनी सादुसेव एकामेका विरोधी आसले. सादुसेव पुनर्जिवनपणांत पातयेनासले. ह्या संवसारांत स्पिरीट आसात म्हूण पातयेनासले. फारिजेव सदांच जावन टेंपलाचे याजक जावन आसले. ते ग्रेस्त दुडवाचे मनीस जावन आसले आनी ग्रेस्त प्रजान याजक जावन ते देवाची सेवा करतले. सादुसेव ते रोमाकारांचे चड लक्षिले इश्ट जावन आसले. तिसरो ग्रूप जावन आसा, तिसरो पंगड जावन आसा शास्त्री. शास्त्री मोइजेच्या नियमशास्त्र शिकिल्ले मनीस आनी मोइजेचे नियमशास्त्र ते इंटरप्रेट करतले लोकां खातीर. आनी सिनेगोगाचे ते सांदे जावन आसले आनी लोकांच्या जिवनाचेर, आत्मीक जिवनाचेर ते चड कंट्रोल दवरूंक पळयतले. आमी चड शिकिल्ले मनीस देखून आमकां लोकान मेस्त्री म्हणून आपयचे म्हूण ते आशेतले. खंयच्याय एका जाग्यार गेल्यार लोकांनी तांकां राब्बी म्हणून आपयचे म्हणून ते आशेतले. आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां सांगता, फारिजेव आनी शास्त्रीनी सांगिल्लें तुमी आयका आनी करा, पूण तांणी केल्ले बरी तुमी करिनाकात. कित्याक ते एक सांगतात आनी ते दुसरें करतात. तुमकां सांगतात म्हणून ते दुसरेंच करतात. देखून फारिजेव आनी शास्त्रीन सांगिल्लें तुमी आयकया, करा, पूण तांणी केल्ले बरी तुमी करिनाकात म्हणून. इंग्लिशांत आमी सांगता दे डू नॉट वॉक द टॉक म्हणून. कन्नडांत सांगचें जाल्यार
ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. आम्ही थोडे बोटी राजकारणाविचार ऐकत आहोत, नुडिदंते ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ म्हणून. तशेंच फारिझेव आणि शास्त्री तांणी सांगले बरी ऐका, पूण तांणी केले बरी करी नाकात म्हणून जेजू सांगता. मुंदसन जेजू म्हणटा ते लोकांक वावोंक जायनातली वजी तांचेर दवरतात. सिनेगोगांत तांकां मुकलो जागो जाय. पेंड्यान चलतना सकडांनी आमकां राबी म्हणजे म्हणून ते आशेतात. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, जेजू आपल्या चिसांक सांगता तुमी तांचे बरी जावंक नजो. आमकां लोकांनी मेस्त्री म्हूण आपयजे म्हूण तुमी आशेव नजो, कित्याक तुमकां एक मेस्त्री आसा. तुमकां लोकांनी राबी म्हणून आपयजे म्हणून तुमी आशेव नजो, कित्याक तुमकां एक राबी आसा. तुमी समेस्त एकामेकाचे भाव जावन आसात. देखून अखेरीक जेजू म्हणटा जर तर तुमी ह्या संवसारांत व्हड जावंक आशेतात तुमी खालतो जायजे. जो कोण एक फुडारी जावंक आशेता ताणें दुसऱ्यांची सेवा करीजे म्हणून. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी कशें आमचें जिवन जियेता. फारिझेव शास्त्री बरेंगी लोकांनी आमकां होगोळ तुजे म्हणून आमी जियेता गी ह्या लोकांची आमी सेवा करता. जो कोण आपणाक खालतो करता देव ताका वर्तो करता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. गीत नंबर D7 541 पेज नंबर 41. ये सौम्य जीवन मुझे जय माता दिले तुवे वो पुंडिता सर्वस मुझे या बुंड्या वायना सवे. ये सौम्य काळीस मुझे खालते भोळे ते तुक कांत ताचेर सारखे तुझे मोगान तुझ्या तू ते भर. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपुदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या अख्ख्या पयसेच्या आदावाक सर्वेस्पोर म्हणून घेवन. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें देवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच बगोवंक निर्मी. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदारा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं दयेन ताका चडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगतें आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय.
ज उसगी तुका ज उसगी तुका ज उसगी तुका ज बापा तूं करस पवित्र तुंत सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन खस मरोन ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तूं आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सस्णीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो गोड परगटोया जेजू मेलो जेजू जीवन जालो जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवितसो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी समेस्ती ह्या जागी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या मलगड्यांचो आमी उडास करता बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरिये देवाचे माये संगाती भगेवन जुजे तिचो निश्कळवंत पती भगेवंत धर्नूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुजे फेर्नांडमेट्स यस्विडीचे ते मारतीर सांता सांगता आमकांय तुज्या ससनाच्या सुखांत वांटोती तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक
तुम्हाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती फाटवया. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. समया तुवें देवांचे म्हाका पवना तुमच्या उतरान म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. गीत नंबर E2 5 8:8 पेज नंबर 48. काळीज मुझे राखो नसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रे गाण हम लाले नसा दुनिया तुका सेवच्या. अंकाराच्या जिवितांतल्या प्रकाश तुझो फांक सर्गींच्या त्या जेवणा तुझ्या सोम्या म्हाका बस. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा ह्या ख्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा संवसारांत तसो उपकार घेवन सर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक फावो. हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणे गीत गीत नंबर N N 187 पेज नंबर 187. वंदिता वर्णिता ये देव माई भुरगीं तुझी आमी गीतां गावून हर्षिता दिन वाजता वावपारी मरे आज तुका भक्तीन उर्बेन नामन करू. माहितून देवाची माहित असेल सामकी ऐक माये दयेन मागणी आमची जिणयेच्या पयलार कसान बारा दी माये आमकां तुजी मजत. वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगीं तुजी आमी गीतां गावून हर्षिता दिन वाजता वावपारी मरे आज तुका भक्तीन उर्बेन नामन करू. मोगाळ पुता सोवे औंकवार मोरे आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे करुवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.